साहित्य अकादमीचो हो पुरस्कार म्हाका मेळ्ळो ती म्हाका बरी गजाल दिसली आनी पोट सांगचें कित्याक म्हाका ताजो आनंदय जालो. फुडल्या वर्सा म्हाका कोंकणींत 50 वर्सां जाता बरोवपाक लागल्यार. 50 वर्सां जाता. आतां म्हाका 65 वर्सां, पूण हांव 15 वर्सांचो आसतना पासून बरयतां, सातत्यान बरयतां. आदी मराठी बरयतालो, मागीर कोंकणी बरोवपाक लागलो. आनीक ल्हव 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 म्हज्या लक्षांत आयलें की जरी आमी घरांत मराठी उलयता तरी आसतना निमाणें आमचो वाठार कोंकणी आनी जे पद्दतीन म्हाका कोंकणी बरोवंक जमता ते पद्दतीन म्हाका मराठी बरोवंक जमना. तरी आसतना दोनूय भासांनी हांव बरयतां, कोंकणी आनी मराठी दोनूय भासांनी बरयतां. पूण चड मुख्य काम म्हणटा तें हांवें कोंकणींतूच केलां आनी ताजो म्हाका सार्थ अभिमान दिसता. खूब खोस जाली, कारण नॅशनल लेवलाचेर राष्ट्रीय पांवड्याचेर जेन्ना खंयचोय अवॉर्ड मेळटा तेन्ना खोशेची गजाल आनी काम केलें हाजें एक चीज जालें अशें दिसता. हें पुस्तक अणकार करतना म्हाका म्हणजे 4 वर्सां लागलीं, कारण तशें तें पुस्तक खूब कठीण आसा. कारण शशीताई देशपांडे जी आसा तिजें जें लिखाण आसा तें खूब अशें इन डॅप्थ आसता आनी तिजी भाशाय वेगळी आसा. सो तिजी ती भाशा, मागीर तिजे ते व्हडले व्हडले शब्द, तिज्यो त्यो भावना, हें सगळें जेन्ना ट्रान्सलेट करतालें तेन्ना खूब विचार करचो पडटालो. आनी म्हणजे हें पुस्तक वाचून म्हाका खूब अशें इन डॅप्थ अशें एक मनाक अंतरात्मा म्हणटा तसो एक खूश जाता न्ही, तसो जाल्लो. आनी ह्या पुरस्कारान ताजेर एक मुदयेर ठीकशें दिसलें आनी खूब आनंद जालो. सगळ्यांक म्हजी एकच मागणें की दीर्घ मौन तें जें शशी देशपांडेचें दॅट लाँग सायलन्स तुमी प्लीज वाचचें.